गुड मॉर्निंग सोली कशी आहा होपसो सगली बरी आहा म्हणून ह्या दिसाक खूब दीस जाले डेली व्लॉग करून न्हू हांवें सो डेली व्लॉग करतो म्हणून चिंतिले सो देन हा देन हायशे हायशे बेबी हायशे हाय गायज सगली कशी आहा सांग मरे हांव आयज म्हाका खूब दिसांनी जाल्यार ते बीच खूंय हा कोणें केन्ना आयकोन नाहलो म्हणून सो हांवें केन्ना आयकोन नाहलो बीच हांव पयलीं न्हू कामाक एमपीटी नाहलोलें आमगे मुरगांव पोर्ट हा न्हू एमपीटी कॉन्ट्रॅक्ट बेसिकाचेर आमी कामां आहलोलीं पास दिवपाक सो थिंगा म्हाजे बारा इतले कलीग आहलोले ते वास्कोचे बट ते गेले गांव डॅडीगे घर कारवार आहलें सो ते म्हाका सदां म्हणटाले कारवार कांय रेंजची बीच हा तूं केन्नाय वत्तो म्हणून पूण केन्ना अशें वचों पावोंकूच नाय थिंगा आमी सो लास्ट इयर अशें कितें जालें आनी हांव गेलें थिंगा सो हांवें तुमकां सांगलो न्हू हांव तुमकां वत्तो म्हणून सो तुमकां दाखयतालें म्हाका खबर आहलोली की चडशे लोकांक कोणाक खबर ना ती बीच म्हणून सो आमी गेली तुमकां दाखयली खूब जाणांक लायक जाली ती बीच सो थँक्यू सगळ्यांनी तूं कमेंट दिलें म्हणून थँक्यू सगळ्यांक आनी तुमकां डायरेक्शन दिता कोण वचों सोदता न्हू जाल्यार वसाय थिंगा आनी मातशी वयता जाल्यार सकाळच्या टायमार सांजच्या टायमार खंयच्याय टायमार वचों जाता नो प्रॉब्लम वखद न्हू छोटी तुमकां दाखयल्या कशी आहा ते नॅरो रोड सो कोणा कडेन चलो सारकें जाताय न्हू तेणीच वचों जाता थिंगा 3 दोंगर काडूंक जाय ऑलमोस्ट 3 दोंगरूच जाय ते काडपाक ओके सो कारवार आमगे कारवार बाजार पडटा थिंग पडना ते कारवार आमगे बॉर्डर जाला गोवाचो बॉर्डर जाला न्हू मागीर कारवार कॉमेस जाता सो कारवार कॉमेस जाले उपरांत मातशें मुखार विदीन 5 मिनटाचे बिटवीन तुमकां लेफ्ट हँड सायडीक स्टॉप मेवतलो बस स्टॉप आसता तशें हा आनी रायट हँड सायडीच्यान भितर मारपाक रोड एक वयता भितर गांवान कहो रोड वयता तो सो तुमी स्ट्रेट गांवान गेली न्हू ते जर स्ट्रेट रायट मारलें स्ट्रेट वचाय मुखार स्ट्रेट वचा मागीर थिंग कोणाकूय इचारा स्ट्रेट गेली उपरांत तुमकां बीच मेळटली बिचाचेर न्हू बिचाचेर भितर वचचे पयलीं पोतून आनी एक धाकटो रायट आहा थिंग रायट मारा आनी स्ट्रेट वचा थिंग तुमकां तो बोर्ड आहा ओके नाजाल्यार थिंग बीच फर्स्ट तुमी रायट मारनाका फर्स्ट डायरेक्ट बिचार बी पावले न्हू थिंग कोणाकूय तिल मातीर वचपाक जाय ती कशें वचपाचें तें तुमकां गायड करता थिंगचो लोक बरो कोंकणी उलयता पूण तेंगी कोंकणी आमचे भाशेन मातशी डिफरंट कारवारची कोंकणी न्हू तेंगेली सो मातशी डिफरंट कोंकणी तेंगेली सो थिंग तुमी वचाय आनी मागीर चोया आनी हय कित्याक युनीक बीच न्हू केन्ना कोणें अशें भायल्या गांवांनी अशें आयकलोलें भायल्या गांवांनी आहा म्हणून काळी मातीची बीच बी हांवें आयकलोलें हांवें चोयलेली गुगलाचेर बी ब्लॅक सँड बीच म्हणून गोंयान आमच्या इंडियेक आहा तें म्हाका कांय खबर नाहलोलें ही फर्स्ट बीच हांवें चोयलोली सो हांवें तुमचे कडेन शॅर केला ओके आनी वचूय देना हायशे तुमकां एक पाटी हाय केलो न्हू आतां तो मोबायल चोयता सो आतां मातसो हें कोत्तलो तो येता सो हे आन्सर करून जालो म्हाका कमेंटाक हांवें खूब जाणांचे केलोले पूण म्हाका पर्सनली सांगो जालें डायरेक्शन कमेंटार कशें सांगतलें आहलें आनी आयज हांवें तुमकां हेच रेसिपी शेअर कोत्ता बेबी कॉर्न क्रिस्पी बेबी कॉर्न चिली रेसिपी हाडल्या तुमकां ही रेसिपी रिक्वेस्टेड रेसिपी हा रिक्वेस्ट केलोली म्हाका कडेन जोझफीन म्हणून ती रिक्वेस्ट केलोली होप सो तुका म्हाजी रेसिपी लायक जातली म्हणून सो आतां रेसिपी स्टार्ट कोता कॉर्न कैप्सिकम गार्लिक जिंजर गार्लिक पेस्ट सोया सॉस चिली सॉस केचप रेड चिली कॉर्नफ्लोर मैदा हे पयलीं हांव कातुत्ता एकाचेर दवर करतलो आनी ते मागीर बॉयल करपाचें पयलीं जिंजर गार्लिक पेस्ट घालता इल्लो चिली पेस्ट घालता मैदा आनी कॉर्नफ्लोर सगळें मिक्स करता आनी इल्लें चिमटीभर मीठ उडयलां आनी तें आतां डीप फ्राय करपाचें मीठ एकूच घालचो पडटा चड घातल्यार पावसो जाता फ्राय करून काडपाचें कुरकुरीत करपाचें आनी तें काडून दवरपाचें तेल घातला जिंजर गार्लिक घातला
जिंजर गार्लिक मातशें भाजता तें कॅप्सिकम जाल्यार कलरींग घालून जाता टोमाट जाल्यार टोमाटूय घालूंक जाता टोमाट घालून जाय ते ॲड करूंक जाता हितून हितून चिमटी भर मीठ घालता कांदो चॉप जाता चिली सॉस सोया सॉस आणि केचप आणि चिली पेस्ट टोमॅटो टाकून ते उकळलेलं गुडू असतो ते म्हणतात ते पातळ होतं मोठं इथून जोझफीन होप्स तुका मागीर चिलीची बेबी कॉर्न चिली रेसिपी लायक जाल्या म्हणून लायक जाली जाल्यार लायक करा शेअर करा आनी सबस्क्रायब करूं विसरो नाका आनी कितें तरी तुमकां कसली रेसिपी जाय जाल्यार म्हाका सांगा वाडटलें ओके मेळची नेक्स्ट व्लॉगान टील देन बाय गाय सी यू नेक्स्ट व्लॉग